नवरात्रीच्या उपरांत दसरो हो असो एक व्हडलो सण आणि दसरो उत्सव हो गोंयांत तसो खूब मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या पद्धतीन मनयता। शस्त्रपूजन हे दसऱ्याचे एक मोठे महात्म्य आसा। सगळे आपापल्या घरात वेगवेगळ्या शस्त्राची पूजा करून दसरो उत्सव मनयता आणि हे करता आसतना सोने लुटप किंवा सोने एकामेकाक दिवप ओके ही एक परंपरा आसा। गोंयांतल्या प्रत्येक गांवांतल्यान वेगवेगळ्या पद्धतीन दसरो हो खूब व्हड आणि मोठ्या उत्सवात मनयता। हांव दसऱ्याच्यो समेस्त गोंयकारांक आनी देशवासियांक खूब खूब उर्णीत परबी दिता आणि दसरो सण हो असोच खूब मोठ्या व्हडा उत्साहात गोंयकारांनी आपल्या वेगवेगळ्या गांवांत मनयता। तीच परंपरेचें जतन करता आसतना गांवांतली एकी, गांवांतली संस्कृताय आणि गांवांतलें गांवपण हे टिकोवन दवरपा खातीर आणि आमी जशें म्हणटा की गोंय हे संस्कृतायेन नटलेलें आसा। हे गोंय अशाच पद्धतीची संस्कृताय टिकोवन दवरपा खातीर सगळ्या समेस्त गोंयकारांनी सदोदीत वांटेकारी जावपाची गरज आसा। हांव समेस्त सगळ्यांक दसऱ्याच्यो शुभेच्छा दिता आसतना गोंय हे सुंदर स्वच्छ टिकोवपा खातीरय बी सगळ्या समेस्त गोंयकारांनी सरकाराक सहकार्य करचें इतलेंच सांगता आसतना दसऱ्याच्यो उर्वरीत परबी भेटयता।